म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी व्हडा संतोशान बागेवन फ्रांसीस शेवेराची ही परब समोरमतांव. आनी आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता. बोरवोसो आमकां फटयना देखून सान फ्रांसीस शेवेराची देखीन बोरवंशाची यात्रेंत वांटो घेवया. बोरवंशाची यात्रेकारां जावया. हांगासर बाबा भयणीनो दोन वस्तू आमकां मेवतात. आमकां सगल्यांक उगडास की आमी म्हूण यात्रेकारां ह्या संवसारांत आमी आमचे निवास करूंक येवंक नात, पूण ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत देवान आमकां रोसल्यांत ताचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी क्रीत भाशेन आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं कशीं जिवंक. दुसरे सुवातेर ही यात्रा आमी कोत्ता आसतना बोरवंशान ती आमी करूंक. कित्याक आमी जाणाव जेन्ना आमी यात्रा कोत्ता तेन्ना जायत्यो अडचण्यो भितर सरतात, वयर सकयल जाता. हे वेळार गरज आसा आमी देवाचेर पातयोंक आनी बोरवंशान भरून आमची यात्रा फुडाबरीत करूंक. द कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च क्रीत भाशेन आमकां उगडास कोत्ता की बोरवंसो म्हूण एक थियोलॉजिकल वर्च्यू, म्हणजे तो एक देवशास्त्रीक गूण जो आमी आमच्या जिवितान आपणावंक जाय. आनी हांगासर आमी आशेन रावता की देवाचें राज आमच्या जिवितान आमच्या संवसारांत येवंक. आनी हे भाशेन बाबा भयणीनो आमी देवाच्या क्रीत भाशेन बसावण्यांचेर आमी पातयेन रावता. आमच्या बोडाचेर आमी पातयेना, पूण देवाचे शक्तीचेर आमी पातयेता आनी आमची ही यात्रा, ह्या संवसारी यात्रा आमी ह्या जिवितान कोत्ता. तिच्या बाबा भयणीनो, जिविताचे पयण आमी कोत्ता आसतना जायते पावटी आमी धिरान भावार्थान भरूंक गरज आसा. आनी धिरान आनी भावार्थान भरून फुडें वचूंक क्रीत भाशेन आमकां हो बोरवंसो सांगात दिता. बोरवंसो आमकां फटयना, तर देव क्रीत भाशेन आमच्या सांगाताक आसता. आनी हेंच बागेवन फ्रांसीस शेवेराच्या जिवितान घडलें. तो एक सादो मनीस न्हय आसलो. तो एक व्हडल्या राजकीय घराब्यांत जल्मलो आनी हें सगळें सोडून दिवंक ताका तितलें सोंपें जावंक ना. प्रितेच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगान तो लासलो आनी ह्याच पासत बागेवंत इनासाच्या सांगण्या प्रमाणे कित्याक उपकात्ता आख्खो संवसार जोडीत पूण आत्मो इबाड करीत ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या काळजाक लागलीं आनी ताची नवसोडणी जाली. जिवीत बदल्लें. तो क्रीत भाशेन दुसरे नदरेन हो संवसार पळोवंक लागलो. ही नदर म्हणल्यार आमी बोरवंशान जिवंक आनी ही संवसारी यात्रा बरी करूंक आनी वेता थंयसर बरें करीत वचोंक. आनी हेंच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या जिवितान केलें. वेता थंयसर बरें उतर दिलें. वेता थंयसर बरी शिकवण दिली. वेता थंयसर मनशा कुळाक बरेंपण ताणें शिंपडायलें. आनी हेंच आयचीं वाचपां क्रीत भाशेन आमकां उगडास कोत्तात आनी आमकां फायद्याचीं जातात. पयले वाचपांत क्रीत भाशेन आमी आयकलां जेरमियस प्रवाद्याक देव विंचून काडटा. तो एक सादो मनीस आसलो. हेच भाशेन बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक देवान क्रीत भाशेन विंचून काडल्यांत, आकारल्यांत आनी ह्या संवसारांत पाठयल्यांत. आनी आमी सगलीं हे यात्रेंत आमी आसा. तर ही यात्रा कोत्ता आसतना देवाची खुशी आमच्या जिवितान आमी करूंक. सदांच आमी
देवांत एके भाशेन एंकर्ड आसूंक कनेक्टेड आसूंक आनी ह्या बरवश्यान ह्या संवसारांत आमी जिवंक. तेच भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां उगडास केला की आमकां सगल्यांक देवान अस्कोत रोचल्यांत, पूण आमचे भितर दैवीक जिवीत ताणें घातलोलें आसा. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा आमी मातयेचीं आयदनां, पूण हें भांडार दैवीक जिविताचें भांडार आमचे जिवितान ओतलोलें आसा. आनी ह्याच पासत आमी संवसारी न्हय, आमी दैवीक. आनी हेच खातीर आमी दैवीक जिविताक वेंग मारूंक. जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारान जियेलो, सगळें सोडून जेजूचो नीज मोग ताणें आपणायलो. जेजूच्या मोगान तो लासलो आनी जेजूच्या मोगान ताका संवसाराच्या कोणशांक पाठयलो ताची ही बरी खबर सगल्यांक दिवंक. मातयेचीं आयदन, पूण जें कितें तातूंत आसा तें दैवीक. हें दैवीक देवाचें क्रीत भाशेन ताणें सगल्यांक तें दिवंक तो वावुरलो. आनी आमकां केदो व्हडलो मान आमच्या गोंयांत तो आयलो, आमचे इंडियेक तो आयलो आनी ताची कूड आजून पासून आमचे मदें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास केला की पीक खूब पूण वावराडी थोडे. हे भाशेन संवसारांत जिवंक प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक जाय, पूण आमी जिवंक जाय ते पावटी फाटीं रावता, आपलेपणान बोत्ता, दुस्मानकायेन जियेता आनी हे भाशेन आमचे जिविताचे दुसऱ्यांच्या जिविताचो नास आमी कोत्ता. ह्या संदर्भांत कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमी आमकांच विचारूंक गरज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर सगळें सोडून आमचे इंडियेक आमच्या गोंयांत आयलो जेजूची बरी खबर परगटूंक. आनी जेजूची बरी खबर म्हणल्यार ताचो मोग, ताचो मोयपास एकामेकाक आमी दिवंक. आनी बारीन तो वावुरलो, कश्टवलो आनी शेकी मेलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ताची परब समोरमता, कितें भाशेन बोगोर बोगोर आमकां उगडास करुया की तो बरवश्यान जियेलो. ताणें ही संवसारी यात्राक आपल्याक जाय ते भाशेन न्हय, पूण देवाक जाय ते भाशेन जियेलो. ताचे भाशेन ताची देख घेवन आमी जण एकल्यान आमची ही 2 दिसांची संवसारी यात्रा देवाच्या मोगान, एकामेकाच्या हुस्क्यान, एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी क्रीत भाशेन जेजूची तत्वां मोगाची, बरवशाची, एकवटाची, बोगसण्यांची एकामेकाक दिवंक. हेंच आमकां फावो कर म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून देवाचो आदार, देवाची गोठाय, देवाचें बोड आमकां मेळूं म्हूण कोतकोत्यान ह्या पवित्र मिसांत मागुया.